सेलेब्रेशन हाजी पहिली मिटींग जी आसा ही माझ्या चेअरमॅनशिपी सकयल जाली. ह्या हेजेर आशिल्ले सगळे मंत्री आमदार बाकीचे अपोजिशन MLA सगळ्या जाणांक इन्विटेशन्स दिल्ले. बाकीचे वेरियस डिपार्टमेंट्स हाजे अधिकारी आशिल्ले मराठी अकादमी, कोंकणी अकादमी, तियात्र अकादमी आणि तसेच बाकीचे फ्रीडम फायटर्स ह्या दोन्ही एसोसिएशनचे अध्यक्ष, बाकीचे फ्रीडम फायटर्स हे उपस्थित आशिल्ले. सुरवातीकच ही कमिटी काडटा आसतना म्हणजे आमकां सगळ्या जाणांक कॉर्पोरेट करपाक जाय, बट एक ती कोविड असल्या कारणान काही फ्रीडम फायटर्स आयच्या कार्यक्रमाक पावूंक आयच्या मिटिंगेक पावूंक शकूंक ना. बट पयलो कार्यक्रम हो 19 तारखे दीस जातलो. 19 तारखे दीस सकाळी आमचे जशें ट्रेडिशनली फ्लॅग होस्टिंग जाता ताज्या व्यतिरिक्त सांजच्या आदेशाचेर म्हणजे पणजेच्या जिमखाना ग्राउंडाचेर एक कल्चरल प्रोग्राम हेजो सुरवातीचो इनॉग्रेशन प्रोग्राम हो देशाचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी हांच्या हस्ते ह्या कार्यक्रमाचे इनॉग्रेशन जातलें आणि बाकी सगळे अतिमाननीय व्यक्ती ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. कोविडाच्या कारणान ह्या कार्यक्रमाचेर जरी रेस्ट्रिक्शन्स असली जाल्यार आमी कमीत कमी लोकांक ह्या कार्यक्रमाक इन्वायट करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ही करपाची थारायल्या. त्या खातीर सांजचो 5:30 ते 7:30 ह्या वरांचेर जिमखाना पणजे हांगासर हो प्रोग्राम आमी सुरवात करतले. पुराय वर्सभर कार्यक्रम कशा पद्धतीचे आसचे, कितें आसचे, एक रफ आराखडो तयार केला. रफ आराखडो तयार केला आसतना आमी तशी सजेशन्स म्हणजे कमिटीच्या मेंबरां कडल्यान मागला तशी प्रेस म्हणून तुमी सजेशन दिवपाक काय हरकत ना. तेन्ना आपली मेल ID जो आसा तो मेल ID डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमकां दितले. त्या मेल IDचेर तुमी तुमची सजेशन्स गोंयांतल्या इतर कलाकारांची, लोकांची, नामवंत लोकांची सगळ्यांची सेलेब्रेशन्स आमकां लिबरेशन इयर सेलेब्रेट करपा खातीर जी सजेशन्स जाय ती सगळ्यांनी आपापली सेलेब्रेशन्स धाडून दिवची. आमी सगळी सगळ्यांनी धाडलेल्या सजेशनाचो विचार करून पुराय वर्सभराचो कार्यक्रम येता त्या 10 जानेवारीच्या दरम्यान ठरोवपाचे आसा. कारण एकदाचो 19 तारखेचो कार्यक्रम जालो काय आमी सांगला की लॉंग रन मिटींग विथ ऑल द कमिटी मेंबर्स विथ यू पीपल ऑल्सो. मिटींग घेतल्या उपरांत पुराय 12 म्हयने कितें कार्यक्रम जातले म्हणजे 19 डिसेंबर 2020 पासून 19 डिसेंबर 2021 हातूंत आमी स्टेटीत, तालुका वायज, पंचायत वायज सुद्धा कार्यक्रम सकयल लेवल पर्यंत घडल्या. हातूंत कलाकारांक जशें इन्वॉल्वमेंट करतले, ट्रेडिशनल ऑक्युपंट हांकांय इन्वॉल्वमेंट करतले, स्टुडंट्स आसतले, महिला आसतल्यो, सगळ्या लोकांची इन्वॉल्वमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात करून एक राज्यात उत्साहाचें वातावरण निर्माण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जेणे करून सगळे लोक एक 60th इयर सेलेब्रेशन करता आसतना आपलो कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन्स ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे आमी जशें म्हटलां की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा की पयले सुवातेर गोंय जें आशिल्लें हें आपल्या खातीर आसलेल्यो गरजो सगळ्यो आपुणूच भागयतालें. मागीर जावं तो रायस, जावं तो काजू, जावं ती वेजिटेबल, जावं ते दूद, सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता लिबरेशनच्या पयलीं भायल्यान हांगासर कांयच येनाशिल्लें. आपल्याच्या त्याच धर्तीचेर परत एकदां म्हणजे आमचो स्वयंपूर्ण करपाचो तो कन्सेप्ट सुद्दां हितून इनकॉर्पोरेट करून वेगवेगळ्यो गजाली ग्रामपंचायत पातळीचेर पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जेणे करून मेजर कार्यक्रम तालुक्याच्या ठिकाणी जातले, बारीक कार्यक्रम हे पंचायत लेवलाचेर जातले. कॉम्पिटिशन्सूय जातली. स्टुडंट्सां खातीर वेगळे प्रोग्राम तुमी हे सगळे कार्यक्रम पळयल्या. काही ठरावीक राज्यांनी ज्या म्हटलां की ज्या राज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन स्वतंत्र सैनीक गोंयच्या मुक्ती लढ्यात सामील आशिल्ले ते शहीद जाले. तांच्या थंयसरूय बी तांच्या फॅमिलीचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले. जे हयात आहा तांचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले. गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांचे, स्वतंत्र सैनिकांचे हयात आसा आनी हयात ना तितक्यांचे ज्यांचे रिकॉर्ड्स अवेलेबल आहा तितक्यांचे फेलिसिटेशन जे आसा हे खूब मोठ्या प्रमाणात फेलिसिटेशनूय जे आसा हे केले वयतले. आनी फुडली ही 60 वर्सां मनयता आसतना फुडल्या 60 वर्सां, फुडल्या 100 वर्सां पर्यंत गोंयचो इतिहास तरणाट्यांच्या मदीं स्वता ज्वलंत उरपाक जाय, ताका याद उरपाक जाय. आनी त्याच खातीर आमचो फाटलो सगळो इतिहास हो पुस्तक रुपात आसतलो किंवा डॉक्युमेंटरी रुपात आसतलो तयार करपाचें. तेजी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन जे जे अवेलेबल आसा तेतून तयार करून दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी पळयता की गोंय मुक्ती संग्रामांतले प्रत्येक वेन्यू, प्रत्येक ठिकाण म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा ते प्रिजर्व केले वयतले, ताका परत रिनोवेट केले वयतले. म्हणजे ज्या ठिकाणचे फोर्ट आसतले, ज्या ठिकाणचे प्रत्येक तालुक्यात आसतले हेका हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टंट आसतले मुवमेंट जे आसा हे थंयसर प्रिजर्व करून दवरले वयतले. अशा पद्दतीचो एक वर्सभराचो कार्यक्रम आमी आंखला. त्या कार्यक्रमांत विशिश्ट लोगो जो आसा वो लोगो कॉम्पिटिशन दवरला. अवघ्या 7 दिसाच्या भितर डायरेक्टर आपलो मेल ID दितलो. तेजेर गोंयभरांतल्या सगळ्या कलाकारांनी लोगो कसो आसचो हो लोगो धाडचो. इट इज एन
तेजेरूय कॉम्पिटिशन्स आसतले फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट केले वयतले ताज्या उपरांत फायनल कमिटी जी आसा तो लोगो आनी तो लोगो जसो तांच्यांनी म्हटला की पुराय वर्सभर इट इज एन 60th इयर लिबरेशन इयर म्हणून तो लोगोय बी हो वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक वापरलो वयतलो अशा पद्दतीत गोंयच्या धाकल्या भुरग्यां पासून गोंयच्या फ्रिडम फायटर्स पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक इनवॉल्व करून घेवपी हो एक कार्यक्रम आसतलो जेणे करून आमी हो कार्यक्रम खूब व्हडा उमेदीन मनोवपा खातीर सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा निश्चितच आयची मिटींग खूब बरी जाली आमचे ऑपोजिशन लिडर्स परत काँग्रेस पार्टीचे बाकीचे MLA बाकीचे खासदार स्वतंत्र सैनिकांचे रिप्रेझेंटेटिव्स पत्रकार काही तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्स मराठी अकादमी कोंकणी अकादमी आणि गव्हर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह यांच्या सगळ्यांनी आपापली वेगवेगळी सजेशन्स MGBचे लीडर बाब सुदीन ढवळीकरय उपस्थित आशिल्ले मान्य प्रताप सिंग राणे सिनियर सगळ्यात लेजिस्लेटर ते आशिल्ले बाब सारदीन विनय तेंडुलकर आमचे खासदार हे उपस्थित आशिल्ले बाकी आर्लेकर श्रीपाद नाईक म्हणजे तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह उपस्थित आशिल्ले पार्सेकर सर आपण फक्त पावूंक शकलो ना काही कामाचो बाकीचे आमचे आमदारूय बी आमचे मिनिस्टर्स डेप्युटी CM दोनूय या सगळ्यांनी आपापली वेगवेगळी सजेशन्स आणि ह्या कार्यक्रमाच्यान दिली इवन दो म्हणजे दिगंबर कामत हांचेय सजेशन्स जे आसा ही सगळ्यांची सजेशन्स कन्सिडर करून हो कार्यक्रम फक्त सरकाराचो न्ही तर हो कार्यक्रम गोंयकारांचो आसा हो कार्यक्रम आमकां सगळ्या जाणांक इनवॉल्व करून घेवपाचो कार्यक्रम आसा त्या खातीर कोणीच हो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम म्हणचो न्ही हो प्रत्येक गोंयकाराचो कार्यक्रम आसा तितून प्रत्येक गोंयकाराक हांवें मुद्दामून सांगलां तुमी दिल्ली सजेशन सुद्दां खंयच्या ना खंयचो कार्यक्रम आमी त्या निमित्तान करपाक शकतले पत्रकारितांच्या खातीर सुद्दां एखादो वेगळो कार्यक्रम वर्सभरांतल्यान आमी मॅनेज करपाक शकतले त्या खातीर तुमी सजेशन्स त्या निमित्तान त्या कार्यक्रमाची दिवची जेणे करून आमी बरो कार्यक्रम पत्रकारांक सुद्दां आयोजन करपाक शकतले तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभचे आणि पयलेच फावटी म्हणजे 19 डिसेंबरच्या सेलिब्रेशनच्या कार्यक्रमाक राष्ट्रपती गोंयांत येता गोंयच्या इतिहासात हाजी नोंद केली वयतली 60th लिबरेशन डेच्या निमित्तान देशाचे राष्ट्रपती ह्या कार्यक्रमाक येता हे खरोखरूच आमचे सगळ्यांचे भाग्य आसा आणि ताका लागून हो दीस सदोदीत याद उरतलो सगळ्या लोकांच्या सहकार्यात हो कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात केलो वयतलो हाज्या फुडें तुमकां ह्या कार्यक्रमाचेर अपडेट्स किंवा बाकीचे अपडेट्स आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाब सुधीर केरकर हे वेळच्या वेळार आतां पर्यंत फक्त तुमकां एखादी इन्फॉर्मेशन मेलाचेरूच धाडली वयताली पण हांवें ताका सांगलां की लोकांच्या म्हणजे पत्रकारांच्या बरोबर कंटिन्युअसली उलोवप किंवा त्यांची भासाभास ही वीकली एकदा दोनदा सदोदीत जातली जेणे करून सरकाराच्या हर एक डिपार्टमेंटातले इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत बऱ्या रितीत पावपा खातीर तुमच्या मदीं कम्युनिकेशन म्हणून डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाब सुधीर केरकर हे वीकली ताका आमी सांगलां की व्यवस्थीत रित्या एक केन्ना तरी विकांतल्यान दोनदा तुमच्या कडेन वार्तालाप जो आसा हो तेजो ह्याच्या फुडें जातलो देव बरें करूं ना इट इज गोवन्स लिमिटेड कारण आमी तेजी थीम जी आसा गोंयचें कल्चर गोंयचें स्वतंत्र संग्राम त्या ती गोंयकारांनीच जो आसा पळय न्ही गोंयांत रावता तो गोंयकार म्हणटा उपरांत तेणी दिवचो तुजो मेल ID तूं विरोधी पक्ष नेते हांगा आसलो मरे अरे कशा आहा तुका एक तांच्यांनी सांगलो की एकदम बरी म्हणजे आमी तुका एक सांगो आमचो डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी CMO ऑफिस आमी खंयचीच एजन्सी घालूंक ना खंयचेच तुमीय पळयला आसतलो आमच्या CMO ऑफिसांतल्या टिमीन आनी आमच्या बरोबर एक 4-5 जाण आमचे लोकल कलाकार बाब गोपीनाथ गांवस नमन सावंत जिलू गांवकर अशे 5-6 जाण बसून स्पेशली तेंच्यांनी एक थीम तयार केली हो आशिल्लो आमचो राजदीप आशिल्लो ह्या 5-6 जाणांनी बसून ती थीम तयार केली ती थीम आमी फक्त समोर दवरल्या दिगंबर बाब कामतीचे सुदीन ढवळीकराचे सजेशनां एकदम बरी थीम आहा म्हणपाक कांयच हरकत ना तुमी आमकां मेलाचेर धाडा आमची सजेशन्स आमी भितर घालता आनी तुमकां 10 तारखेर सांगता हे तेंच्यांनी सांगलां आमी ताका सांगलां की ट्रेडिशनल जे तांचें एकूच म्हणणें आसलें की जे रिक्षाकार पायलटकार हे सगळे आसा आमी म्हणटा तेंचोय सन्मान करचो की तेंचें डेडिकेशन आहा तांकां खंय तरी एखादें मानधन आमी पळयता की केंद्रा कडल्यान आमकां निधी हेज्या खातीर आयल्या उपरांत त्या पद्दतीन ह्या सगळ्या जाणांचो सन्मान आसतलो ताका खंय मानधन दिवपाक मेळटा त्या जाग्यार मानधन आसतलें तालुका लेवलाचेर आमकां जो जो बारीक कार्यक्रम करूंक मेळटा कोण आमी जे ट्रेडिशनल अकुपण म्हटलां जेंच्यांनी गोंय राज्य मुक्ती खातीर जे झुजले ते स्वतंत्र सैनीक जाले जे गेली 60 वर्सां म्हणजे गोंयच्या ट्रेडिशनल अकुपंटान आसा तांचोय खंय तरी सन्मान जातलो तांचो खंय तरी भोवमान जातलो तांकांय मदत ह्या पद्दतीत जी आसा ही केली वयतली मागीर तो जावं तो पायलट गेली ती 40 वर्सां पायलटगिरी करता आसत तेजोय भोवमान तेच्या तालुका लेवलाचेर तेजोय भोवमान जातलो अशा पद्दतीचो तो कार्यक्रम आसतलो त्या निमित्तान ताका बारीकशें मानधन काय आसना आमच्यान शक्य सरकारा कडल्यान तें मानधन जें आसा हें ताका दिलें वयतलें
त्या ती म्हाका दिसता सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी हेतून इन्वॉल्व आसा. जे कोण आयज येवंक ना ताकाय पर्सनली इन्विटेशन हांवें दिल्लें. हांवूय थोड्या जाणां कडेन पर्सनली फोन करून उलयला की बाबा हो कार्यक्रम सरकाराचो न्ही, हो प्रत्येक गोंयकाराचो कार्यक्रम. गोंयकारांक अभिमान आसपाक जाय, स्वाभिमान आसपाक जाय ह्या कार्यक्रमाच्या बद्दल. जो खरो गोंयकार आसा हो कार्यक्रमांत म्हाका दिसता सहभागी जातलो. मेन इव्हेंटाचो फक्त प्रॉब्लेम आसा. आमकां कशें आसा, आमकां देश सदांच जो आसा राष्ट्रीयत्व हे गोंयकारांच्या मदीं सगळ्यांच्या मदीं जागे दवरपाक जाय, जागोवपाक जाय. गोंयचो इतिहास सगळ्या भुरग्यांक कळपाक जाय सदोदीत. काही जाणांक हो इतिहास विसरून उपकारचो ना. मेन इव्हेंट तुवें जसो म्हटला आमकां 5,000 6,000 लोक आपोवपाक जमचे ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 300 ते 500 हाज्या वयर लोकांक शक्य जावचें ना. ती कारण जी SOP आसा त्या अनुसारूच हाज्या वयर लोकांक इन्वायट केले वयचे ना. राष्ट्रपती सांचे येतले. हय, पण आझाद मैदानाचेर सगळ्यांचे डिसिजन जालें की ते कॉम्पॅक्ट जातलो, खूब कमी जातलो, प्रॉब्लेम्स जातले. त्या खातीर राष्ट्रपती आझाद मैदानाचेर येवन फ्लोरल हे जो ट्रिब्यूट जो आसा हो फ्लोरल हे दितलो आझाद मैदानाच्या हाजेर आनी थंयच्यान मागीर राष्ट्रपती जे आसा हे मेन वेन्यूच्या ठिकाणी वयतले. जालें? राव मरे हे सोंपणी सेंट्रल लायब्ररीचेर ताका कितें तरी सांगलां तेणी. सांग रे. हय, आमची तरी तातूंत आमी म्हटलां मॉन्युमेंट्स किंवा हिस्टरी ऑडिओ विज्युअल कितें जे फ्रिडम स्ट्रगला संदर्भात जे आसा जे लोकां मेरेन पावूंक ना ते आमी थंय व्हरून दवरतले. तुजी रेग्युलर लायब्ररी आसा ती आसतली, पूण हाच्या खातीर हय, आमचो संकल्प तसो आसा की 24/7 हे फावटी दवरपाची. ताचो रिस्पॉन्स कसो आसा पळोवन तोय दवरपाक काय हरकत ना. कारण थंयसर एक व्हिडिओ क्लिप्स, ऑडिओ क्लिप्स ह्यो ज्यो आसा पळय संकल्पना खूब वेगळी आसा की लोकां पर्यंत गोंयचो इतिहास पावचो, ही जी फाटली संकल्पना आसा. कितें जालें? कन्फर्म राष्ट्रपतीन कन्फर्म केलें. तुवें आत्तां जें विचारलें कालच्या म्हज्या मायनिंगेच्या मिटिंगेचेर, कालची मायनिंग मिटींग ही हांगासले जिओमी एसोसिएशन बाब अंबर तिमलो, नेतन चौरीक आनी तांचे रिप्रेझेंटेटिव्स हे उपस्थित आशिल्ले. आमचो मायन्स मिनिस्टराच्या बरोबर मिटींग जाली. सेक्रेटरी आमचो AG बाकीचे प्रेझेंट आशिल्ले, CS आशिल्लो. की सखोल डिस्कशन जाल्या उपरांत जाता तितके बेगीन मायनिंग सुरू करपा खातीर केंद्रा कडल्यान आनी राज्या कडल्यान ज्यो ज्यो उपाय योजना करपाक जाय त्यो करपाक सुरू केल्यो म्हणपाक काय हरकत ना. आमी फास्ट ट्रॅक केला. आतां नाव देर इज अ डेली करस्पॉन्डन्स बिटवीन द DMG डायरेक्टर ऑफ मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी मिनिस्ट्री ऑफ द मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या मदीं कंटिन्युअसली करस्पॉन्डन्स, कंटिन्युअसली कम्युनिकेशन जावन की बेगिनात बेगीन सुटावो जावपाक. म्हाका खात्री आसा की चडांत चड आमी फास्ट ट्रॅक केलें 3 ते 6 म्हयन्या भितर सुद्दां हो प्रश्न सुटावो जावपाक शकता. आमकां लिगल अडचणी येवच्यो न्ही हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. कायद्यानूय जर हितूर कांयच अडचणी येयल्यो ना जाल्यार 6 म्हयन्या भितर सुरळीत रित्या परत एकदां मायनिंग सुरू जावपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा. कोण कितें उलयता ताजेर ना, कारण गेले कंटिन्युअस हांव 18 म्हयने म्हणजे डे टू डे ह्या विशयाचेर फॉलोअप करता आनी कंटिन्युअसली की मायनिंग सुरू जावपा खातीर आतां म्हाका दिसता चड उशीर लागचो ना. सरकाराची पूर्णता तयारी आसा. सगळ्या बाबतींत सरकारान तयारी दवरल्या आनी सरकार मायनिंग सुरू जावपा खातीर ज्यो ज्यो स्टेप्स घेवपाक जाय त्यो घेतले. हांव जेन्ना म्हणटा की 6 म्हयन्या भितर सगळें जातलें तेन्ना सगळे अल्टरनेटीव विचार करून हांवें जो 6 म्हयने म्हटल्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करून हांवें तुका 6 म्हयने ह्या सिजनाक सोल्युशन येतलें. आनी ZP इलेक्शनाक रिकमेंड केला स्टेट कमिशना कडेन, तो केन्नाय डिक्लेअर करूं शकता. अरे तो हांव प्रपोज केला ते हांव तेणी फाल्यां चेंज केली जाल्यार इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट इलेक्शन कमिशन. तेणी म्हटलां की आपूण जाता तितके बेगीन जी आसा ही करूं शकता. डिसेंबरान जातलें, म्हाजो अंदाज डिसेंबरान जातलें. तो केन्नाय डिक्लेअर करूं शकता. स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डिक्लेअर एट एनी टायम. हा, हांवें तुका सांगलें मरे, तुका तेणी सांगलें जाल्यार तूं म्हण. कितें तें हाज्याय पयलीं स्कुलां चलतालीं न्ही रे. आतां प्रत्येकान डिसिजन घेव. हे पळय
व प्रत्येक हेजो निर्णय जो हा मुख्यमंत्री दिवपाक शकना. दॅट इज अप टू देम. थँक्यू.